मनीस एक समाजीक प्राणी अशें आमी म्हणटा. मनीस आपलें जिवीत ह्या संवसारांत जियेतलो जाल्यार ताणें कांय कायद्यांक आपलो कान दिवन ते पाळूंक गरज. दर एक मनीस आपणाक जाय तसो जियेलो जाल्यार हो संवसार एक झुजाचें मैदान जातलें. कायद्या वरवीं आमी सगळीं सुरक्षीत जिवंक पावता. जशे मनशांक समाजीक जिविताक लाभ जातले कायदे आसात, तशेंच ताका धर्मीक मोलार देवाचे कायदे आसात. देवान दिलोले कायदे न्हूच फकत मनशाक शांती आनी सुरक्षा दिता, पूण त्याहून अदीक ताचो आत्मो सुगूर करता. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमकां ही उतरां मेळटात. जो कोण म्हज्यो आज्ञा सांबाळटा तो सदांकाळ जियेतलो. देवाच्यो आज्ञा आमकां जिवितांत बरें विंचून काडूंक आनी वायट पयसावंक आदार दिता. आमच्या जिवितांत न्हूच फकत आमचें बरेंपण, पूण आमच्या भावा भयणीच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकां उस्कायता. भुकेलोल्यांक जेवण, ताणेलोल्यांक पिवण, विंगल्यांक नेसण दिवंक शिकयता. देवान दिलोल्या कायद्या वरवीं मनीस अनीत पयसावन निती, शांती आनी उदारपणाचें जिवीत जिवंक आदार मेळटा. मनीस देवान दिलोल्या कायद्या वरवीं आपलें जिवीत सुफळायेक जिवंक पावयता. देवाच्या कायद्या वरवीं मनीसपण वाडूंक वावरुया. जायते फावटी आमचेर कोश्ट त्रास येतात तेन्ना देवाक आमी असो प्रश्न करता, तूं आसा जाल्यार आमचेर हे कोश्ट त्रास कित्याक? ह्या आमच्या प्रश्नांक देवाचो जबाब एकूच वर्तता, म्हज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर मार. होच जबाब आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास येतात तेन्ना आमकां फायद्याचो जातलो. आमच्या जिवितांत जायतीं तुफानां आनी मोडां उप्रासतात. आमच्या जिविताचे व्हडे कोश्टां त्रासांच्या लारांनी बुडूंक पावता. तेन्ना आमी जेजूच्या शिसा वरी जेजूशी धांवन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी तूं न्हिदलोलो आसा, आमी मोत्तां. कोश्ट त्रास उप्रासतात तेन्ना आमचो भावार्थ हलको जाता. देव आमचे लागीं आसा, तरी आमच्या काळजाची दारां आमी ताका बंद करता. पूण दूख येता तेन्ना मात आमी देवाक सोदता. आमच्या कोश्टां दुखांत आमच्या आदाराक पावचे बदलेक देव कितें न्हिदला काय? अशे प्रश्न आमच्या मनांत येतात. पूण जरी तर आमकां दिसता आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार देव न्हिदला म्हणून, जाल्यार हांव तुमकां एक विचार करतां. जेन्ना गेत्सेमनीच्या मोळ्यान जेजू ओरेसांव कोत्तना रगत हुमेलो तेन्ना देव न्हिदलोलो काय? जेन्ना जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घातलोलो तेन्ना देव न्हिदलोलो काय? जेन्ना जेजूचेर जेरबोन मारलोले तेन्ना देव न्हिदलोलो काय? जेन्ना जेजू खुरीस घेवन कालवाराचो दोंगर चडटा तेन्ना देव न्हिदलोलो काय? जेन्ना जेजूच्या हातांक आनी पांयांक किळे तोपलेले तेन्ना देव न्हिदलोलो काय? आनी शेकी जेजू खुर्साचेर वळवळ्यांनी आपलो प्राण सोडटा तेन्ना देव न्हिदलोलो काय? देव न्हिदूंक ना. पूण कोश्ट त्रास आमच्या जिविताचो भाग हें जेजूच्या कोश्टा वरवीं देवान आमकां दाखयलां. आपलो आपुरबायेचो पूत जावनूय जेजूचेर तो कोश्ट धाडटा, पूण देव जेजूक एकसुरो सांडिना. तो ह्या कोश्टा वेळार सदांच ताच्या सांगाताक आसा. कोश्ट त्रास सोसूंक तो जेजूक बळ दिता. आमचेर कोश्ट त्रास येतात तेन्ना देव आमकां बळ आनी गोठाय दितलो. ह्या बोरवांशान जियोवया आनी कोश्टांनी पासून जेजूच्या खुर्साक वेंग मारून ताका परगटूंक आमकां फावो ती कृपा ह्या मिसाचे बलिदानांत मागुया.